तुमकां सगळ्या माये मुखाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानाक आज आमी बाग सेबास्त्यावाच्या परबेचो तयारीचो पयलो दिसा आसा. सांत सेबास्त्यान भाशेन देवाचे उपदेश समोरपणे
पाळून जाऊया. आमी जेजूचे गवाय हे विशयाचे आमी नियाळ करता आनी देवाचे उपदेशाची संवचणी बारीकसाणेन घेवंक आमचो प्रयत्न जाता. आयज आमी 10 उपदेशांतल्या पयल्या उपदेशाचे नियाळ करतल्या एकल्याक सोरेस्पराक देवाक pornnipatt करून नमस्कार करचो आनी सगळे काळजान ताचो मोग करचो. हे नोवेनांत फावो ते परी माटो घेवंक आमकां आयज आदार करतल्या फादर डायगो डिसोजा एसेबेचो पिलार सोस्तेचो वांगडी जावन आसा. फादर तुका आमी आमच्या कोपेलांत येवकार दिता. भयणी भावांनो, आयच्या विशय आमकां सोरेस्पराक कालती रावंक आनी सदांच सगल्या आमच्या काळजान आनी बोलान विस्वासी रावंक आपयता. सोरेस्पराक देव सोर पोलीस आनी ताका आमची सोपून पोचोवण पावो. बाब सेबस्त्याव आपले जिवीत लेगीत ह्या सोरेस्पोर देवाच्या वावरे आमचो सोरेस्परा देवाशी आमचो संबंद कसो जावंक आसा काय ह्या प्रश्नाचो जबाब सोडून आमकां करपा मागतना आयच्या कश्टावतल्या पासत खेरीतपणी कोविड-19 पिडेन कश्टावतल्या पासत आनी हेर पिडेक आड झुजता पासत आमी मागतना पयत मिसाचे बलिदानांत वांटो घेवया. आनी जायते फावटी क्रिस्तांव कुशीची येताना आमच्या एकल्याच सोर्वेस्परा देवाक वळखूंक आमी विसरल्या. सोर्वेस्पराचे नेम आनी कायदे पाळूंक आमी चुकल्या. ह्या सगळ्या चुकींची दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सगळ्या आनी तुमकां आमची पातकां भोगसून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
खेरीत तेसाव आसा. कोविड-19 पिडेंत कश्टवतल्या पासत आनी हे पिडे आड झुजतल्या पासत आमी मागुया. आनी तेच परी आमची खासगी आमच्या कुटुंबाची मागणी बापाक आमी उबारुया. प्रार्थुया. सर्वपदवेदार आनी शासनाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच सोबयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तोच खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. पुलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. देवाची आर्क भेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानान सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पोले आसा. आनी रोखडोच एलीशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पोले आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलें? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना. वच न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक फावट सर्वेस्परान म्हणलें, सामुएल, सामुएल. तो न्हिदून उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें, हो पोले आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलें? पूण एलीन pornnipatt केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक वचून कळपा नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच पलीत करूंक नासलें. तिसऱ्या फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें, हो पोले आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. म्हणटूच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताच्या सरशीं उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोवन वता. सर्वेस्पर ताचे सोबे आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितली उतरां तो सगळा पडून दिनासलो. देवाचे उतरे. आमचो जबाब, बाबा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. आशून आशून सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वदोक घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां. आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बाबा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. येवन आनी भेटून येवंक तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. हो आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पोले, हांव येता. जबाब, बाबा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. तुजे कुशीक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करता. जबाब, बाबा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. सदांच तुज्या प्रमाणीक
तोंड व्हडलें सोबेन हांवें पुरगोट केला. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जबाब भाग्योत पावून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणींनो, मनशाची कूड पोसडपणाक न्हय पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जीवन केलो, तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जीवन करतलो. तुमच्यो कुडीक क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकळत. सोम्या कडेन एकवटता तो तांचे कडेन एकूच आत्मो जाता. पोसडपणांतली कड सोरात. मनीस करता ते हेर सगळीं पातकां फुडी बायली, पूण पोसडपण करता तो आपलेच कुडीचेर आडपातोक करता. तुमची कूड देवा कडचो तुमी घेतल्या आनी तुमचें सगळें ठिकाण करून जियेतलो पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकळत. तुमी तुमचीच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्या. म्हणटोच तुमचे कुडीक देवाक महिमा दियात. देवाचें उतर हें. उद्गार. दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोगा शिसा सांगाती नोव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हळें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळयोवन जेजून तांकां म्हळें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हळें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोली. जुआंवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो शिमाव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा शिमावाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हळें, आमकां मेसायास म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें शिमावाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हळें, तूं शिमाव जुआंवाचो पूत. ताका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे खोडो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमचे गांवचे परबेची तयारी करतना हे 9 नोवेनाचे दीस आमी पाळटा आनी ह्या 9 दिसांनी आमी ह्या 10 सोमवतीच्या
उपदेशांचेर आमी नियाळीच्या पुस्तकान 20व्या वेसोरान आमी ते आमकां ते मेळटात. तेच परी दुसरे समोर्तीच्या 5व्या आमकां ते मेळटात. ओरिजिनल वर्जन सुटकेच्या एक्झॅडस ह्या पुस्तकांतले. दुसरी समोर मागीर एडिटेड वर्जन मागीर येयले, ते उपरांत आयले. जाल्यार हे देवाच्या तोंडांतल्यान सांगलेले आमकां मेळटात. कित्याक हे 10 कायदे फावंडेशन आमच्या भावार्थाचें. हे 10 कायद्यांचेर आमची आख्खी समोर आमचो भावार्थ थारायलेलो आसा. दुसरे सुवातेर हे 10 कायदे आमकां एके भाशेन आमकां फावो जाल्यात. ती लँग्वेज म्हणटा ती इम्परेटीव लँग्वेज. हांव जोरी तर तुमकां सांगता ते तुमी करूंक पाडूंक जाता वा ना पाडूंक जाता, पूण हे 10 कायदे जे तांकां फावो जाल्ले हे तांणी पाडूंकूच जाय आसले. इम्परेटीव इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा हो तो हुकूम तांकां, एक कमांड ओर एक ऑर्डर. जशे परी एका क्लासरुमान टिचर म्हणटा स्टँड अप आनी भुरगो उबो जाता, ताका आनी कांय ऑप्शन आसना. ते परी देव हे 10 नेम आनी कायदे 10 उपदेश लोकांक दिता आनी ते पाडूंकूच जाय. म्हाका जाय जाल्यार हांव हे 10 उपदेश पाळटलो वा ना पाळटलो हें आनीक ऑप्शन ना. देवान सांगलां पाडूंक जाय, पाडूंकूच जाय. दे आर इम्परेटिव्स. आमी इंग्लीश भाशेन अशें म्हणटा वॉट वी ऑट टू डू, आमी कितें करूंकूच जाय. आनी तिसरे सुवातेर हे 10 नेम आनी कायदे कित्याक, 10 हो नंबर कित्याक म्हटल्यार त्या तेंपार अशें ते लोक समजताले की कितेंय सोंपेपणी सांगूंक जाय जाल्यार बोटांचेर ते मेजूंक जाताले. आमकां 10 बोटां आसात देखून ही 10 नेम आनी कायदे सोंपेपणी आमी ते उगडास धरूंक जाता. 10 बोटांचेर आमी ते मेजूंक जाता. जाल्यार हे 10 कायदे. आनी चवथे म्हटल्यार हे 10 कायद्यांतले पयले 3 कायदे देवाक लागू जातात, आमचे आनी देवा मोदें सोडून. आनी उरलेले 7 आमच्या प्रॅक्टिकल लायफान आमी आमच्या शेजाऱ्या संगताक कशें जिवंक जाय, आवय बापायक मान दिवंक जाय, फोट मारूं नाये, खून करूं नाये, वो दुसऱ्याच्या पेल्ल्याचें नांव उबो नाये, आमची डेली लायफ. जाल्यार हे जे प्रॅक्टिकल 7 उपदेश आसात ते हेरा देशांनी आसले. कोड ऑफ हम्मुराबी आनी इजिप्त आनी मेसोपोटेमिया हांच्या सिविलायझेशनानूय हे प्रॅक्टिकल कायदे आसले. पूण हे पयले 3 जे देवा सोबेंचो संबंद घडोवन हाडटात ते खास इस्रायल पोरजेचे कायदे. ते इस्रायल पोरजेन घडोवन हाडलेले. कित्याक तांणी देवाचो मोग अनुभवलेलो, देवाचो कोरार देवा सोबे तांणी कोरार घडोवन हाडलेलो. जाल्यार देवा कडेन संबंद खोलयतले हे पयले 3 नेम आनी कायदे. आनी ह्या 3 पयल्या कायद्याचेर आयज आमी पयल्या मानामेताचेर आयज आमी नियाळ करता. सर्वेस्परा एकल्याच देवाक pornnipatt करून नमस्कार करचो. हिब्रू भाशेन हो पयलो मानामेत असो आमी म्हणूंक जाता. देव म्हणटा म्हज्या तोंडा मुखार म्हाका आनी खंयचोच देव नाका. आय डोंट वॉन्ट एनी अदर गॉड बिफोर माय फेस. म्हज्या तोंडा मुखार म्हाका आनी खंयचोच देव नाका. म्हणजे तुमचे मोद्यांनी खंयचोच देव आसचो न्हय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या भारत देशांत जियेता आनी भारत देशांत आमी जियेताना हेरा धर्मांच्या लोकां सांगत आमी जियेता. आमचो भारत देश मल्टी रिलिजियस सोसायटी. हेरा धर्मांच्या लोकां सांगता जियेताना आमचे मदें हें विचार येवंक जाय कोणाचो खंयचो देव खरो. जायत गोडेक हांव चिंता आसतलो म्हजो देव खरो आनी दुसरे धर्मांचो जो देव आसा तो फोटकिरो वा तो फोकाण. असले चिंतप जायत गोडेक आमचें जाता आसतलें. आनी हो मानामेत जायत गोडेक आमकां परवानगी दिता आसतलो अशें चिंतून की म्हाजोच देव खरो. पूण अशें आमी चिंतलें जाल्यार जायत गोडेक आमच्या आनी हेरा धर्मा कडेन झुस्पोट जावंक शकता, वो केस्तांवां जावंक शकता, दुस्मात काय जावंक शकता. दुसरे सुवातेर हांवें चिंतूंक जाता म्हजो देव खरो आनी तांचोय देव खरो, पूण म्हजो देव सुपिरियर, म्हजो देव बरो, ओ मोर पावरफूल, माय गॉड इज बेटर दॅन दी अदर. असलें चिंतप आमी असलो एटिट्यूड आमी घेवंक जाता. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो कसलें चिंतप सारकें आनी कसलें चिंतप सारकें न्हू. आमी जोरी तर म्हटलें म्हजोय देव खरो आनी तांचोय देव खरो जाल्यार आमी ह्या मानामेताच्या आड वेता. जाल्यार हो मानामेत आमच्या भारताच्या देशांत आमी कशे परी जिवंक जाता काय आनी इस्रायल पोरजेन इस्रायलाचे समर्थीन हो मानामेत कित्याक घडून आयलो काय हाचेर आमी थोडीशी समजणी घेवया.
पयले सुवातेर इस्रायल फॅलस्तिनान वो तांच्या देवान वासायल्ल्या जाग्यार जेन्ना ती पावलीन तेन्ना त्या जाग्यार पयलेच सावन लोक थंयसर आसले. त्या लोकांक तांणी कोनशाक घातलो आनी आपूण त्या जाग्यार सेटल जाले. कॅननाईट ह्या लोकांक कॅननाइट्स म्हणटात. आनी हे लोक जे दुसऱ्या धर्माचे आसले तांची देवसावां आसली आनी इस्रायल पोरजेन तांची देवसावां पयस दवरूंक ना. आपली देवसावां चालू दवरली आनी जी कॅननाईट ह्या लोकांची देवसावां आसली ती चालूच दवरली, ती तांणी पयस करूंक ना. तर कुरड्या देवांची भोवती इस्रायलांत आसली. दुसरे सुवातेर त्या तेंपार अशें चिंतप आसलें की स्वर्गार जायते देव आसात, देवाचो एक जमो आसा. देर इज एन असेंब्ली ऑफ गॉड आनी एका देवाचो एक गूण. पावस हाडटा तसलो एक देव आसा, देर इज अ रेन गॉड. आनीक एक देव आसा तो झुजां मांडून हाडटा आनी जिखता, वॉरियर गॉड. आनी एक देव आसा जो फर्टिलिटीचो गॉड, जो पिकाळ करता, कुसवा वयचो कुसवो पिकाळ करता, वो शेत पिकाळ करता, आमची भाटां पिकाळ करता. असलो देव आसलो. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना लोक गरजेन नासतालो, जरी तर तांकां भाटां बेसांत तांकां पीक पाव जाय नासले जाल्यार ते फर्टिलिटी गॉडाक तो उलो मारताले. जरी तर तांकां झुजाक वचोंक जाय आसले जाल्यार ते वॉरियर गॉडाक उलो मारताले. जरी तर तांकां पावस येनासलो जाल्यार ते रेन गॉडाक ते उलो मारताले, पावसाच्या देवाक ते उलो मारताले. अशे करी दुसऱ्या देवांची भक्ती ते करताले. आनी तिसरे सुवातेर इस्रायल देश कसो आसतना जायते फावटी दुसऱ्या देशा कडेन पॉलिटिकल एलायन्स घडोवन हाडटाले आनी जायते फावटी असले कॉन्ट्रॅक्ट पॉलिटिकल डील करता आसतना त्या विदेशांच्या देवाच्या आल्तार इस्रायलांत बांदताले. तर अशे करी इस्रायल परजा दुसऱ्या देवाक पोसताली. हाकाच लागून हो पयलो मानामेंत तांकां एक रिमांयडर तो तांकां शिकयतालो की एकल्याच सर्वेस्परा देवाक पोर्निपाट म्हणून नमस्कार करचो. हो अब्राहमाचो देव, हो इसाकाचो देव, हो जाकोबाचो देव. होच देव जाणें तुमकां इस्रायल इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सोडयली, त्याच देवाक तुमी पोसचो. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना 21व्या शेंकड्यान आमी हो मानामेंत आमी पाळटाव जाल्यार आमी त्याच देवाक, अब्राहमाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव, तोच देव जो मनीस जावन आमचे मदें जियेलो, तोच देव जो आमचे खातीर खुर्सार मेलो, तोच देव जावं खुर्सार व्हरून आमकां पातकांच्या गुलामपणांतली आमकां सोडयल्यान त्याच देवाक आमी पोसतात, त्याच देवाची आमी भक्ती करता, त्याच देवाक आमचो देव, आमचो खरो देव आमी म्हणून मानून घेता. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, हो आयचो सेवादोर, आयचो विशय आमकां हेंच सांगता की जेजूक आमी सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या आमच्या शक्तीन आमी ताची भक्ती करची, ताकाच आमी पोर्निपाट करून नमस्कार करचो. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमकां ही ताळणी येता. कसली ताळणी? जायत घडयेक आमी आमचोच देव घडोवन हाडटा. वी क्रिएट आवर ओन गॉड्स. जायत घडयेक म्हजें दुडू वा म्हजी गिरेस्तकाय म्हाका म्हजो देव जाता. म्हाका म्हज्या वावरा फुडें वा म्हज्या गिरेस्तकाय फुडें आनी कसलेंच भक्तीपण लागना. जाल्यार जायते फावटी आमच्या वावराक आनी आमच्या गिरेस्तकायेक आमी आमचो देव करून घेता. जाल्यार जायते फावटी आमच्यो असोगतायो, आमच्यो वायट संवयांक आमी आमचो देव करता. पातकां आमी गुलामपणाक, आमच्या वायट संवयांक आमी गुलाम जाता. जाल्यार हो मानामेंत आयज आमकां उगडास करता. आमी आमचे गरजेक पडटा तसले देव आमी घडोवन हाडचे न्हय, पूण ते एकल्याच देवाक, जेजू, जो आमकां खरो मानून, जो आमकां खरो संतोश दिता, त्याच देवाक आमी पोर्निपाट करून नमस्कार करचो. जाल्यार त्याच जेजूक आयज आमी आपणावया, ताणें शिकयल्ले वाटेर आमी चलुया. आनी आयज जेन्ना आमी दुसऱ्या सामान्य काळाचो आमी दुसरो आयतार आमी पाळटा आनी आयचो सेवादोर, आयची वाचपां आमकां देव आपोवण्या वयर आमकां शिकयतात. पयल्या वाचपांत आमी आयकता देव सामुएलाक वेंचून काडटा. इस्रायल पोरजेचें फुडारीपण चलोवंक सामुएलाक नांवान तो वेंचून काडटा, नांवान ताका आपयता आनी सामुएल राजा जाता. हो पळय हांव आसा सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या पयल्या शिसाक तापयता.
हे आमी पळयता. आपलो वावर फुडें व्हरून सिमावाक आनी आंद्रेक जेजू आपयता आनी आयचे दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो आमकां सांगता की आमकां सगळ्यांक देव आपोवणे आसा आनी हे आपोवणे कसले पवित्रतायेन जियोव. देव आमकां पवित्र जावंक आपयता आनी भाग्योन पावलो म्हणटा आमी सगळीं पवित्र आत्म्याचे एक देव मंदिर, आमी आमची कूड एक मंदिर आनी देवान आमकां विकती घेतल्यान, आपल्या रोगता वरवीं आमकां विकती घेतल्यान आनी आपणाचे केल्यान आनी आमचे जिणेंतल्यान आमी देवाक महिमा दिवंक फावो. हेंच भाग्योन सेबास्त्यावान केलें. एक रोमन सोल्जर, रोमी शिपाई कसो जियेताना ताणें रोमकारांक जेजूची वळख दिली. जायत्यांक ताणें पविस्नान घेवंक तांकां शिटकायलें आनी ताका लागून जायतो भावान रोमकारां मदें फाकलो आनी ह्या तेच्या बऱ्या वावराक लागून ताका जायत घडये आपले रोगत वारोवचे पडले. जाल्यार आयज भाग्योन सेबास्त्यावाची देख आमी घेवन आमचे देव आपोवणे आमी स्विकार करुया. आमकां देव आपोवणे म्हणल्यार पवित्र जावन देवाची भुरगीं कशी आमी जिवंक, देव स्वयं आमी आपणाचे वाटेर आमी चलोवंक, हीच कृपा आयज आमकां खेरीत भाशेन भाग्योन सेबास्त्यावाचे मजतीन आमकां मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी एकाच ताळ्यान आमच्या पवित्र रित्वेचेर आमी आमचो भावार्थ उचारुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाडली आनी पवित्र पर्जा तुका सोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यार आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसून घेवचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासरी करोराचे हे रोगत तुमचे पासत आनी समेस पातकांचे भोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वालोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून
आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रोगत आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यात्निके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवासो घेवन मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान खेरीत भाशेन आमी उगडास करता आमच्या कुटुंबांची भाव भयणां जी सोपून गेल्यान तेच परी कोरोना व्हायरसचे पिडेक लागून जायतीं जाणां सोपून गेल्यान तांकां तुजे परसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. मारी देवाचे माये सांगाती भाग्योन जुजे तिचो कोती भाग्योन दुर्बुता आनी सोड काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्यांक भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत तांकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक तांकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमची सगळ्यांची मागणी एक करून बापाक आमी उलो मारूया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी जाता तुजी संसारांत जावं. आमचो स्वर्ग राज्यांत संपादी आनी आमचे सगळ्या दुश्मनांक तुजे आमची नातां मोस आनी आमकां गाडी करून नाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पथकांतली सुटोय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची श्री समुद्राच्या पात्रातले आमका देवाचे श्री समुद्राच्या पात्रातले आमका देवाचे श्री समुद्राच्या पात्रातले आमका. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. Okay.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां दादोशी केल्याय, तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी सांगच्याक आमची मोना आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर, हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एक कॉलोनी आसा. तरणाट्या आनी भुरग्यांच्या मिसा खातीर दर एका भुरग्या व तरणाट्या फाटल्यान 100 रुपया काडलेले आसात. कुमियाम घेतलेल्या सगळ्या भुरग्यांक हातूंत वांटेली केल्ली आसात. तुमच्यांनी हे 100 रुपया वेलन व क्लिफा लागीं दिवं येता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मागणे सौ सेबास्टियाओ ए ओनोन आणि हांव पावसाचो उपकरणे देवा तुज्या कौशल्या पोटाच्या सासणाच्या सासना हांव तुका वासायची हे बाळगून केन्ना सुचता हो तुजो व्हडलो उपकार आनी केन्ना सुका वाहिनासतना म्हूण तुजी गेली आनी पोटी
Bagian Sebastian, आमचे पासर. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी इच्छा स्वर्गात जाता तशीच संसारात जावं. आमचो आशीर्वाद जास्ती सांगावी आणि आमचे सगळ्या गोष्टी तशी आमची पातळा बोस आणि आमकां काही उडोवन नाका पूण आयतातले आमकां दिवं. नमान मागे पुरेन मध्ये सर्वस्व देवाचा त्या Page number Q14, page 173.